मनशा खातीर मनशा मदलो वर्त्या देवान आपयलोलो भितर सरता याजक आमचो नमन 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 देमोन्यार्या वैभव महिमा महिमा वर्त्या देवा नमन 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 देमोन्यार्या वैभव महिमा महिमा वर्त्या देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो तुमचे सोबय आसो. मुगळा बाबा भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां समेस्तांक देवाचो मोग करूंक आनी भवार्थाच्या स्पिरितान वाडोवंक उलो दिता. द्वितीय नियम पुस्तकांतल्या विंचून काडलेल्या आयच्या पयल्या वाचपांत सगळ्या काळजान सर्वेस्परा देवाचो मोग करूंक आनी हें आपल्या भुरग्या बाळांक शिकोवंक आज्ञा आसा. जेन्ना आमी देवाचो मोग करता तेन्ना खंडीत जावन ताचें तें आमचो भावार्थ घट जाता. आनी आयच्या शुभ वार्तामानांत स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, सासवाच्या कणां तितलो भावार्थ आमकां आसल्यार खंडीत जावन आमकां असाध्य म्हणलें खंयचेंच आसचें ना. तर मोगाच्या न्हू, आमी देवाचो मोग करता. देवाचो मोग करता तर ताचें तें आमचो भावार्थ घट आसा. आमी पारखून पळयव्या. ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो मोग करूंक आनी अशें भावार्थाच्या स्पिरितान वाडोवंक जाय अशी कृपा त्या सेव क्रिस्तांतल्या जेजू मारिफात जोडून घेवया. संगता म्हणया, हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव आनी भयणीनो म्हज्या गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट धुरांनी वर सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओमचो अपराध ओमचो अपराध ओमचो भोव व्हड अपराध. ह्या संस्कार मोये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाकारात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदिता देव आमचे काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. Somia kaklutkar, Somia kaklutkar, Krista kaklutkar, Krista kaklutkar, Somia kaklutkar. प्रार्थुया. सर्पोदेदार आनी ससनाच्या देवा, सा इजिदोर बाकांजा ह्या तुज्या भक्तांक जेजू क्रिस्ता खातीर कस वसूंक तुवें कृपा दिली. आमच्या असक्तयेंत आमकां तुजें दैवीक बळ दी आनी अशें तुजें पसत मोरोवंक पाटी सोरोवंक ना, तशें आमी तुजेर दवरता तो भावार्थ आमचे जिणेंत धिरांनी उतरांनी उसारूंक आनी खरण्यांनी दाखोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
विधिनियमांतल्या पुस्तकांतले वाचप. मोयचे लोकां लागीं म्हणालो, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव, सगळ्या तुज्या खाळसान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही आज हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजांत कोंसोवन दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोवन आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. ती तुज्या हाताक एक खुना कशी बांद आनी तुज्या कपलाचेर एक श्रृंगार कसो उमकाळाय. तुज्या घरच्या दरवातांचेर आनी शहराच्या दरवाट्यांचेर ती बरोवन घाल. सर्वेस्पर आपूण तुका दितालो म्हूण ताणें तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्ल्या देशांत तुका व्हरतलो तेन्ना, म्हणजे तुवें बांदूंक नातलेली व्हड आनी सोबीत शहरां आनी तुवें पुंजावंक नातलेल्या वस्तूंनी भरलेलीं घरां, तुवें खणूंक नातलेल्यो बांयो, तुवें रोवंक नातलेले दाकांचे आनी जैतुनांचे मळे असलेल्या देशांत हांव तुका व्हरतलो तेन्ना, आनी थंय तूं दादोशी जातलोय तेन्ना तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो सोडयल्ल्या सर्वेस्पराक विसारनाशे सत्राय घे. सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोवन चल, ताची सेवा कर आनी ताच्या नांवान सपूत घे. देवाचें उतर हे, देवाचें उडोवप. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें बळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें बळ. हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा, तूंच म्हजें बळ. सर्वेस्परूच म्हजें खडाप, म्हजें बुरूज आनी म्हजो सोडवंदार. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें बळ. म्हजो देवच हांवें आसरो सोदून वेचें खडप. तोच म्हजें डाल, म्हज्या स्वरक्षणाची शिंग आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटें. तुका जावं मान महिमा, कित्याक हांव तुका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मानांच्या हातांतलो तूं म्हाका निवारता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें बळ. सर्वेस्परस म्हजें कडाप, तो सदैव जावं. म्हाका तारण दितल्या देवाक महिमा जावं. आपणे विंचलेल्या रायाक व्हड जैत तो दिता. आपणे मागलेल्या राजाक थीर मोगान तो सांबाळटा. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूंच म्हजें बळ. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तान मोरनाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामत्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. उपरांत लोकांच्या जम्या सरसी जेजू आनी ताचे सूत सीस पावल्ल्या वेळार एक मनीस जेजू सरसी येवन ताचे मुखार सरपो रोवन म्हणालो, सायबा, म्हज्या पुताची काकूळट कर. ताका मोर लोक आसा आनी इतलो घडामोडी तो करता की सबार फावटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडटा. हांवें तुज्या सुस्या सरसी ताका हाडलो
पूण तांचे वरवीं कांयच बरें करूंक जालें ना. तवळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, ये अविश्वासी आनी नश्टे संतती, केदोळ पर्यंत तुजे सांगात हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें? हाडात ताका तुमी म्हजे सरसेन. ताका हाडटस जेजून बेश्टायलो आनी देंवसार ताचे तावन भायर गेलो. अशें तेच घडये तो भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एकसुरो आसता आसतना ताचे सीच ताचे ससी येवन विचारी लागले, त्या देंवसाराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साद जालें ना? जेजून जाप दिली, तुमचो भावार्थ भोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगतां, एका ससनाच्या कणा इतलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासर उठोन वच म्हूण तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक आसात म्हणचें कितेंच आसचें ना. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, एक ल्हान दोन उदाहरणे मुखांतर आयचें प्रत्येक जाण पयलें वाचप, तशेंच वांजेल्या वयर आमी ल्हानशें मोठ्ठें एक नियाळ करया. तुमचें वाचां पळया एक सेकेंड, आनी म्हजें वाच पळया हांगा. दिसता की सगळ्यांक दिसता मू? खाली रॉंग आसा गे, आनी तुमचे वॉचांत आनी हाका ह्या वॉचा कितले काडियाराक खाली हें व्यत्यास आसा गी? व्यत्यास ना गी? व्यत्यास आसा. हांव सकाळीं उठतना पळयता आणकी 11:30 जावन बारी खुशी जाली, लांब न्हीद येत म्हणून. पूण न्हीज टायम न्हय आहे आनी ते कालेंगी रॉंग आसा. कारणंतर जावन हें वॉच स्लो चलतेत आसा. कारणंतर जावन बॅटरी वीक जावंक पुरो, नाजाल्यार ते हांगा रस्तो जावंक पुरो, ताजे करून ते खांटे हालनात नाजाल्यार मूव जायनात. तशें जावन हें वॉच सारकें ना, तें सोमा करयत मागीर. तशेंच परत आदल्या शुक्रारा दीस आमचे एक पाटलान एक जनरेटर आसा. मस्त वर्सां जावन हें जनरेटर आमचे श्रायणाक सेवा दितालें. जनरेटर पाटलान आसा. अचानक जावन कालें जोर येवंक स्टार्ट जालें. जोर आयिल्ल्यान आमचो इनचार्ज ब्रदर, ताचें नांव कालें कळना, दवलो तशीं दवरून त्या मॅकानिकाक आपोवन सोमा करूंक आपोवन जनरेटर सोमा करूंक प्रयत्न ताणें केलें. हें दोन सिंपल उदाहरणां तुमच्या मुखार हांवें दवरलें. आमच्या जिवितांत एक नियम म्हणून आसा. हर एका वस्तूक एक नियम आसा, या आमच्या प्रकृतीक एक नियम म्हणून आसा. तें आसा जेत तें नातल्यार प्रकृती जावं दी कितेंय जावं दी तें सोमा वचना. त्या पोजिशनांत नातर त्या एका स्टायलांत तीं वचनात. ताजे करून हांवें सांगलें हें गाडयारा थंय जनरेटर रिपेर करी येता. तशेंच आमच्या जिवितांत आमकांय नियम म्हणलें जाय. हर एक मनशाक, हर एकल्याक आमकां एक नियम म्हणलें आसा. आमी म्हणटा गायडलायन, KPD, मॅन्युअल्स पुरो यूज करता आमी. हीं उतरां आमी यूज करता, पूण आमकां तें गरजेचें. ताजे करून आयच्या पयलें वाचपांत आमी पळयता पयलें एक नियम देवान आमकां दिल्लें. खंयचें तें नियम दिल्लें देवान? देवाचें पयलें नियम कसलें जावन आसलें? देवाचें 10 उपदेश. ताचे उपरांत हें दुसरें नियम भारी बरें आसा, व्हेरी ब्युटिफूल.
आमचे सगळे जिणी बरें करून जियेचे जाल्यार एक संतोषाचें, एक खुशालायाचें, एक तृप्तीचें जिवीत आमकां जियोंक जाय जाल्यार आमी कितें करचें म्हणून आज आमकां पयलें वाचप बरें करून सांगता. हांव रिपीट करचें गरज ना. आमी वाचल्या आयकल्या, आतां आमी तें ताचे वयर आमी नियाळ करूंक जाय. हांव म्हजें जिवीत त्या नियमा प्रकार चलता गी म्हणून चलनातल्यार कालें करचें. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी देवाक अर्गां दिवया आनी तशेंच ह्या वाचपांच्या वयर आमी नियाळ करया. हें नियाळ जावन दी आमचें जिवीत तें नियमा प्रकार जाल्यार तें बरें आनी आमकांय एक देवा आनी आमचे मदें संबंद वाडयता आनी चडयता. Abba Baba सर्गीच्या घेऊंडो घेवाय रक्तमासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून उंड्या वयना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवा देवा बापाक मानता तशें जावन म्हूण मागया. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वस्वर मानून घे. सरेस्पुरा आमच्या बापा, तुज्या भगवंतांनी आपल्या रक्तान क्रिस्ती भावार्थाक आमोलीक आनी प्रसिद्ध साक्ष दिलीच देखून आमी तुका भेटेंक आडल्यावन ती देणी तुका मानता तसली जावं. ह्या याज्ञा वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी मागणी तुजी मुखार पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षांनी करूंक फावो. सरेस्परा पवित्र बापा, सर्पोदर आनी सस्नाच्या देवा, सवकाळ्यांनी सवथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इजिदोर बाकांच्या तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या पुरी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे आसक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दळबनाचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्ग तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंसर्ग तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मारून सोंसुंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची.
त्याच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका दिन वाचलो, ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्तीकराचें रगत. पातकांच्या बक्षना मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. ही म्हज्या उडासाक करात. Baba so good purgo to you. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुन्हा जीवन बोल आम्ही परगता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत तेवस्ताल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे वाजाकी बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टे खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दमदूत, भाग्यवंत इजडोर बकांजा आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपद वेदा बापा संबंध आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता अशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्प्रसर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नातेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुटेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयांच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी Semea tu म्हज्या म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Asvorto Nirbagi nastra sangiramso Santos mozo tuja garagamso Mozo atmo atrekta Tuka melom laleta Imojikut moche kalis Tuka bogum asheta Mozot mo atrekta Tuka melom laleta Imojikut moche kalis Tuka bogum asheta Jikon devak sodun veta Sionanta kadekon pauta Brahmanani ona jikon salta Tachika ko dayalai sorta Mozot mo atrekta Tuka melong laleta Imochikur moche kalis Tuka bokuk asheta Mozot mo atrekta Tuka melong laleta Imochikur moche kalis Tuka bokuk asheta प्रार्थूया मोगाळ बापा सर्गींचो उंडो घेवन जेजू सवय आमी एक कूड जाल्यो ताच्या मोगांतली सगळीं वेगळी सोडूंक आमकां केदींच निर्मू नाका आनी इजिदोर सांत इजिदोर बाकांजा तुज्या रक्त साक्षांच्या देख घेवन सर्व कश्ट आडवणी आडकणीचेर जैत व्हरूंक आमकां बोड दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सरेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सरपुतीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा देवाची उडकता Carmel Saibinici noveno. I Bhagavanti देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव आपणाक चरण दसिमून लेखल्या तुका देवान तुज्या एकल्या सुताची आवय जावन विंचली जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून घालतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका ताची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली गरजेच्या कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बळे माये कतनातले आमकारी कार्मेलाच्या आदारा पाव आमकां येदुरिया सुकरा म्हूण पारातलें
आनी तूं तांकां पावली आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपतीन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचो सर गोडसो तुजे मरिफा जेसू मुखार दवरता. थोडो वेळ मौन रावन आमची कासकी ते सांवा कार्मेल माय मुखांत्र जेजूक समर्पण दिवया. संगता म्हणया उगडास कर ए बोदयाळे आमकारी बरी तुज्या आस्त्याक दावल्लो तुजो आदार मागल्लो तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो कोण पिणी कुमक म्हळ्यानासतना गेलो म्हूण केदीं कोणेंच आयकोंक ना. हे पातेनेन दैरकण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे आमकारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदीश तुजे मुखार रावता. मनीसाला देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकोलतीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरे कृपेन बरलेले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तुजो देव आनी सदैव फळ तुजे गोश्टी जेसू भगत मरे दाचमे अम पाप्या खाती विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडये. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी अम सोत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बरलेले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तुजो देव आनी सदैव फळ तुजे गोश्टी जेसू भगत मरे दाचमे अम पाप्या खाती विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडये. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी अम सोत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बरलेले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तुजो देव आनी सदैव फळ तुजे गोश्टी जेसू भगत मरे दाचमे अम पाप्या खाती विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडये. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी अम सोत विनंती कर. थोडो वेळ मौन रावन आमच्या जिवितांत आमकां मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिवया. सांगता आमी म्हणया हे भाग्यवंती मरिये कार्मेल राणी आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून घडयल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. ओडापातीन तुजे बेतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. हे घडी आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत तुजी येवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखा फोवो आमकां फोव करून मागता. तुजे आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेसू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. मोरये तुदेने देवाचे मंदिर मनशा पुताचे सुंदर दोनो सोल्याचे पळगनत्म्याचे नव तुये सृष्टेचे भांडा भरपूर करपेचे अंतराच्या पातक्यांक तूं नेकेत फांत्याचे. माय तुजो उपकार बावरता नांव तुजे संवसार गाजयता. मागून धाड माये मागता सर्गींचे बेसांव. माय तुजो उपकार बावरता नांव तुजो संवसार गाजयता. मागून धाड माये मागता सर्गींचे बेसांव. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरे आशिर्वाद दिव आमकां. बघून कुसाचे करवे देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.